जीसीएक माहिती हक्क कायद्याखाला हाडचे अशें मत जीसीएचो उपाध्यक्ष दोतोर शेखर साळकारान उक्तायलां. मात दोतोर म्हणटा हें ताचें वैयक्तीक मत. ही केस सध्या हायकोर्टांत आसा. जीसीएच्या नव्या कमिटीक क्लबांकडच्यान कांयच लिपोवपाचें ना. मात बाकीच्या लोकांक म्हायती दितना सगळ्या गजालींचो विचार करचो पडटलो अशें दोतोर म्हणटा. बीसीसीआय म्हायती हक्क कायद्याखाला येवंक सोदिना. जीसीएनय हायकोर्टा सामकार हीच भुमिका घेतल्या. बीसीसीआयक म्हायती हक्क कायदो लागू जायना. ताका लागून गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचें तशेंच मत आसा अशें जीसीएचो सचीव प्रसाद फातर्पेकारान प्रुडंटाक यादी सांगिल्लें. दोतोर शेखर साळकाराचें मात वेगळें मत आसा. जीसीएचे सगळे वेव्हार सगळ्या क्लबांक उक्तेपणान कळचे म्हूण जीसीए म्हायती हक्क कायद्या खाला हाडप गरजेचें आसा अशें ताचें मत आसा. If you take my personal view, I think we should be under RTI only. Why we should hide? There's nothing to hide in this. Everything is open. And we don't want to hide anything. Only thing is it is in the court. So we have to discuss with our advocate and see if we can withdraw the case or we have to continue what stand we have taken, because I don't know what stand last people have exactly taken on what cases they have taken. I personally is all in favor of giving all documents, but this document cannot go to public as such. But our clubs can ask for RTI. Our clubs can ask for themselves and we will give them. We will paralyze our registration now tomorrow. Every election we go on asking who is the AMI, there is some data, the 10 years data. Yeah. We have got time to do all these things. Okay, so you're saying it's a limited kind of a RTI where the clubs and And it will be open to all the clubs. Clubs are the problem or not. okay, Clubs can ask the data, they can take anytime. It's not like nothing is hiding. We have to hide it. okay, Only outside club, if somebody wants to ask RTI, then he has to give a really good clause and he wants to ask properly. yeah. But doctor, this is your personal opinion. You feel the managing committee is on the same tangent as you? I think so. Everybody is all for transparency. Nobody wants to hide anything. Only thing का ज्या थोड्या मागे पडले आमच्या so called activists आहा नाही. Yeah. ते सगळे विचारच बसतात हे पण आम्ही आमचं फक्त 2 ऑफिसर आम्ही सहज घालून दवरचे पडटले. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा. गरोवप ही आतां फक्त उमेद उरूंक ना. गरोवप जशें वेवसायीक जालां तशेंच हालीं ताका खेळाचेंय स्वरूप आयलां. पणजे फाटलीं कितलींशींच वर्सां गरोवपाची सर्त जाता. फ्रेंडशीप डे दिसा पणजे जेटीर सवी अख्खें गोंय पावण्यावेली गरोवपाची सर्त जाली. ही मजेशीर विज्युअल्स हाडल्यात आमच्या दिनेश करपेन. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यानी खबरां चित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.